The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. The voice of GSB. Gare sare sani sani pani pama. The voice of GSB. The voice of GSB. यूथ ऑफ जीएसबीचे सर्व वीक्षकांकाई नमस्कारो हाव धन्या प्रभू. सेंचुरी वॉइस ऑफ जीएसबी सीझन 4 पावर्ड बाय लेस मॉटेजेंस इंडिया हंतु चारी सीझन अंतत 5 सुत्तो चल्लस. आमगेले स्पर्धीन मस्त नमुनेच पद तुमगेल मुखारी प्रस्तुत केलेलस. तुम्ही मस्त आनंद घेतलेस. इतले दिसो आमगेल उतरान मात्र तुमका कोंकणी ऐकूच्या मेळटसिले जाल्यार आयचे दिसो एक आनंदाविषयी कसं म्हळ्यारी आमगेल स्पर्धीन संघचे पदान समेत कोंकणीचा आनंद घेऊयात. कसला म्हळ्यारी आईची सुत्तो कोंकणी स्पेशल राऊंड. आजी आमगेल स्पर्धी तुमगेल मुखारी कोंकणीन तसिले भावगीत भक्तिगीत तशीची कॉमेडी सॉंग्स तुमगेल एद्राक प्रस्तुत करचार आसात. इतले राऊंड मस्त यशस्वी जावन चल्लस. तुमगेल सगळ्याले आशीर्वादो हारायक हाका मुख्य कारण आजी 22 जन स्पर्धी तुमगेल एद्राक तांगेल पद प्रस्तुत करचार आसात. फुडली सुतवांतू आमगेले निर्णायकान पुरा एक मन कोण घेनो सक्कड स्पर्धींक ह्या राऊंडाक क्वालिफाय केल्लस. तांकां एक प्रमोट केल्लस. आतां फायनल्साक आमी जस्ट एक हेज्जे मागचे आसात म्हळ्यार हाजे नेक्स्ट अशें डायरेक्ट फायनलाची. तशी आयची सुतवांतू 22 जन स्पर्धीन तांगेले एक प्रदर्शन दिवन तांतू 8 जन स्पर्धी मुखायल वेल सुत्तो म्हळ्यार फायनल्साक क्वालिफाय जातांची. तशी आईचे एक राऊंडांतू आमगे स्पर्धी कसं प्रेझेंट करतांची ताजे मार्क्स मात्र नाही हाजे फुडले 5 सुतवांतू कसं मार्क्स मेळलस तांकां ह्या पुरा काउंट जावन आईचे सुतवात कोण 5 आणि 3 जन म्हळ्यार ओटो 8 जन स्पर्धी फायनल्साक क्वालिफाय जातांची. ह्या सुतवाक तुमकां सर्वांकय हांव मोगान स्वागत करता. आईचे दिसू आमगेले ह्या सुतवांतू 3 जन निर्णायक आणि एकले गेस्ट ऑफ ऑनर म्हळ्यार आदरणीय अतिथी आमगेलो आसाची. सुरवेक आमगेल निर्णायकांक हांव स्वागत करता. ख्यात तबला वादक जावन असेल तसले अनिता प्रभुमाई आमगेलो आजी निर्णायक जावन आसा ती माई तुमकां हांव मोगान स्वागत करता. आमगेल मोगाचे राघवेंद्र मल्लीमाम आमगेलो आसा ती मल्लीमाम तुमकां हांव मोगान स्वागत करता. तशीची महानिर्णायक पुत्र नरसिंह नायक माम आमगेलो आसा ती नायक माम तुमकां हांव मोगान स्वागत करता. आदरणीय अतिथी जावन आमगेलो टाजी अशें ख्यात बरहगार जावन साहिती जावन कोंकणी भाशेंतू तशीची विंगड विंगड भाशेंतू साहिती जावन असेल तसले श्री सुरेश बाळीगाम आमगेलो आसा ती बाळमाम तुमकां हांव मोगान स्वागत करता. अद्भुत ऑर्केस्ट्रा टीम आमकां केदनाय एक आमकां फाटीबलाक राबची तसले सिस्टम आमगेल हांगा कीबोर्डांतू आमकां साथ दिता संची दीपक बेंगळुरू. तशीची ताळांतू साथ दिता संची रामनाथ किणी तुमकां हांव मोगान स्वागत करता. पखावाज वाजोवच्याक महाराष्ट्रांतून आमगेलो साथ दिता संची आजी ऋषिकेश शिंदे तुमकां हांव मोगान स्वागत करता. तशीची केदनाय एक इन्स्ट्रुमेंट मात्र प्ले करता आसलींची जाल्यार आजी 2 इन्स्ट्रुमेंट प्ले करता संची तबलेंत आनी रिदम पॅडांत आजी साथ दिता संची श्री अभिजीत शेणे अभियण्णा तुमकां हांव मोगान स्वागत करता. अनित माय आयची राऊंडाक तुमी निर्णायक जावन आमगेलो आयलींची आयचे दिसू तुमकां कशें फील जाता आनी आमगेले स्पर्धींक तुमी कसो टिप्स दिवच्याक आश पावतांची. यूथ ऑफ जीएसबी तांकां मेगेले धन्यवाद. कित्याक म्हळ्यार असल एक स्टेज आमगेले चेडवांक मेळची म्हळ्यार तें व्हड प्रति एक क्षेत्रांतू प्रति चेडवां एक अत्यद्भुत जाल्लें टॅलंट आसता. ते पळय तूं संगीतां भितर हांगा हें एक स्टेज केलेलें तें हांतू तांकां मेळटा आसा वरलेल परत आनी जी हांतू पुरा करता GPL पुरा करताची. तशें हांगा एक हें स्टेज चेडवांक मुखार सोन येवच्याक तशी म्हाका हें यूथ ऑफ जीएसबी तांकां एक धन्यवाद दिवका म्हूण दिसलें. तशें हांव तांकां धन्यवाद दितर आसा. दोनी कसा म्हळ्यार हांगा पार्टिसिपेट करचें आसलें म्हळ्यार भागी घेवचें आसलें चेडवांक मेगेलें एक टिप्प कसो म्हळ्यार चेडवां निर्भीत जावन तांणी सांगता आनी जाल्यार तितले स्पश्ट जाल्लेले उच्चारण करून आमगेले मातृभाशे एक न्याय दिवका म्हळेलें. प्रति एक अक्षरांत अक्षरांत तांकां डिफरन्स कळचे तशी त्या म्हळ्यार हांतू भितर आमगेले भास एक आमी मुखार सोन हाडची आसली एक आमगेलें व्हड कर्तव्य आसा. कित्याक म्हळ्यार
आमगेल्या आयची समाजा भितर कसं जाला म्हळ्यार प्रती चेडूं लावस वापसून तांगेल चेडवान इंग्लीश मिडियमा शिकोवका म्हळ्यार एक तांगेले एक निर्धार आसता. तशी ते तांगेले ते निर्धारा निमती चेडवांक इंग्लीश स्टाईल चड तांकां वाडोवन घेतला. एक आम्म म्हणूक आन म्हणूक डॅडी मम्मी असल पळय. तशें जावन आमची केल समाजा भितर आमगेले ते मातृभाशे भितर आशिल्ले शब्द आस पळय ते परत दीस वता 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 उणी जाता रसाची. तशें जालेले खातीर जावन हांव सांगचें जाल्यार तिथे स्पश्ट उच्चारण करून त्या पदाचे अर्थ कोण घेवन म्हणल्यार तांकां समजतांत भावने येता त्या पदां भितर. तें एक मेगेल टिप्स. कोणेय भिव कामळेले अगत्य न्हय ते म्हळ्यार हाजी पयशे पडटा आनी 5 राउंड्सां भितर आयलेंची. तर जावन तांकां हांगाचे प्रत्येक विशय गोतस समज ताळ पळोवची आनी समज श्रुती मेळोवन ಸ್ವಲ್ಪ चिके वेळ जाल्यार व्हडणे आरामसे कोण तांणी तें पद म्हणका म्हणून हांव हे एक स्टेजार तांकां एक टिप दिता. प्लीज. धन्यवाद अनित माय. तुमकां वापस हे कार्यक्रमाक हांव मोगान स्वागत करता सर. मलिमाम नमस्ते, आराम आसतवे? एकदम नमस्कार. माम आईच्या राउंडचा बग्गे तुमगेले एक उत्तर आणि आमगेले स्पर्धींक कसं सांगच्याक इष्ट पावतांच तुम्ही? यूथ ऑफ GSB त्यांनी कोचित असले सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB ह्या एक लायक कार्यक्रम ह्या आता 4 एपिसोड चलता अस ऑलमोस्ट आम्ही एक कडेचे हंता येवन पावल्या. ती चेडू हांव तेंचे सांगचे आशिल्ले अनिताकान सांगिल्ले. त्या अनिताकान सांगिल्ले पर हांवें सांगिल्लें म्हूण लेखोका एक आनी एक कसल म्हळ्यार कोंकणी राउंड एक दवरलेले भारी खुशी. महानिर्णायकाका हांव त्यांक दिता म्हळ्यार तागेले ह्या आयडिया अशा पूर म्हूण लेखचे हांवें ह्या कोंकणी इता म्हळ्यार अनिताकान सांगल्या म्हणजे चेडवान उलयता न्ही तांतू पालक म्हणून तांणी म्हळ्यार पेरेंट्स आसा पळय आमगेले तसले आमगेले एकेलो फावटी मिस्टेक जाता चेडवा लागीं मोगांनी लोकल लँग्वेजान उलोवच की कन्नडानी एका इंग्लिशान उलोवच की म्हणून करून कडेरी लास्टाक चेडवा हेंवूय कळना की आमगेलो मठ खंयचो आमगेलो स्वामी खंयचे. हांव आतांय चेडवांक सुरू केला ते तातवळी फोटो पळयले कोळे खंयचे स्वामी सांग खंयचे मठाचे सांग म्हणून इवन आतां मेगेल मालगड दुवेन मेगेल जामेक ताकीद करून दवरला मावा मेळटा जागृती पुरा स्वामेले उडगास करून वच्चा ती म्हणून. कित्याक म्हळ्यार आमकां सान आसतना आमगेली व्हड फॅमिली आशिल्ली ती पुरा तातवळी आमकां कळत आशिल्लें. मालगड वचून येता ती स्वामी मेळटा ती आमी स्वाम्याल प्रवचन आयकुच्याक आमकां घेवन वता आशिल्लीं ती. आतां अनिताकान सांगला म्हण की इंग्लीश मिडियमांत इतलें बिजी जाल्यात की सांजवेळा आमी स्वामी भेटू वताना हांगा चेडूय येना ट्युशना तकून स्कूल केन्ना कितें जालां जाल्यार ट्युशना तकून भायर येना. आमकां फुडें ट्युशन कसं म्हणून गोत नाशिल्लें. सटाक्कनी एका कान्ना मारलें फुडलें हांवें सांगिल्लें फुडें सकाळीं सांगिल्लें टिचरीन सांगिल्लें उडगास येता तशिल्लें नो ट्युशन कित्याक म्हळ्यार दुड्ड ना. आतां दोनूय चेडू न्हय जाल्यार हें एक भास आयच्या दिसाक हें कोंकणी भाशेचे पद सांगचे म्हळ्यार भारी खुशे विशय. कित्याक म्हळ्यार आत्तां चेडवान ताजे उच्चार स्पश्ट उच्चार कोळची तशी आनी पुरा आमगेले मातृभाशा म्हणटाना तें एक हांगा प्रस्तूत करून येवचें आसा पळय. चेडू आज कित्याक म्हळ्यार हें हंता येतक येवन चेडू भारी लायक सांगच्याक कित्याक म्हळ्यार येद्दोळ जाल्ले एपिसोड पळयतना इम्प्रुवमेंट ग्रॅफ अशी वयर वता आस तांतो आजी तूं सांगल्या म्हणके 8 जन चेडवां आनी खंय मुखार वता ती व्हरलेले फर्दर स्टडीसा वतात म्हणल्याक तशी तें हां भारी लायक चेडवाला आजी लायक दत्ता म्हणून म्हाका खंडीत आस देव बरें करतालो. स्वामेलांनी देवाला हें उडगास करून वच्चा ती आनी आमगेले एकलो म्हळ्यार उन्नत मट्टाचे एकलो हांगा बसला तागेले उडगास काडून नमस्कार करून चमकला री तांतू एक कांय 10 मार्क मेळच्या पुरो म्हूण लेखचें हांवें. ऑल द बेस्ट. धन्यवाद मलिमाम. सुरेश बाळिगा माम तुमकां स्वागत ह्या कार्यक्रमाक. आयच्या दिसाक तुमी कसं सांगच्याक इश्ट पावतांची? नायक मामान म्हाका हे परतून दोनी फाटी एक अवकाश दिला वेदीक वांटून घेवच्याक. लागीं बशिल्ले 3 निर्णायकान कसा निर्णय दिला ताका वाजी साक्ष जावचें आनंद घेता. आनी कसं म्हळ्यार कसले टिप्स दिवचे हांव इश्ट पावना. कित्याक म्हळ्यार प्रत्येक स्पर्धाळूक हांव एक विशय सांगता. कसं म्हळ्यार लास्ट इयर की ताजे लास्ट इयर स्टार ऑफ GSBन तूं
एक नायक मामाला एक इंटरव्यू पळया तुम्ही ते तांगे लाईफ तांणी कशी चलोवन येयला ते इंटरव्यू तुम्ही पुरा आज रात्री वचून पळोवका जो पुरा इंटरव्यू जनाल इंटरव्यू पळोवका तांतू नायक मामाला एक विशेश जावन एक इंटरव्यू आसा तांतू बारी आमी इन्स्पिरेशन घेतला ताजे भायर इन्स्पायर्ड जाला आनी आज हांव हांगा कसा आस की म्हगेले म्हाका ते देखून वेंचून हाडू तुमकां हे समाजान ताका दाखोवन असल एक मनुष्य ते व्यार करता आशिल्लो मनुष्य तागेले कसं की एक साना टॅलंट आसा ते आमगे समाजा पावोवका म्हळ्यार एक विशयारी तांणी मस्त मुतवर्जी घेवन म्हाका हांगा हाडला तशी मस्त जनाक तांणी आमगे समाजाचे GSB समाजाचे चेडवांक अशी अवकाश दिवन कोण पळय कोणालान तूं कसं टॅलंट आसा ते भायर हाडटा तसली वेवस्था केला हरिग्रह कृपेन आज म्हाका हे दोग जाणाले ते एक जण निर्णायकाल वटू बसयलेल्या यूथ ऑफ GSB का हांव मस्त आभारी जावन आसा आनी नायक मामान मागीर मस्त पद्य म्हणला तांतूय तांकां इश्ट जाल्यार ते एक पद्य तांणी मागीर 1-2 लायन म्हणका म्हण लेखता सालू पद्य ताजे 1-2 लायन मागीर म्हण दाखयता तांणी पुराणाक पद्यांक हांव शुभाशय दिवन ऑल द बेस्ट तुमकां थँक्यू. धन्यवाद बाळ मॉम. नायक मॉम नमस्ते. नमस्कार धन्या, कशी आस चेडा? हांव आराम आसा मॉम, तुमी कशी आसा ती? देवाला दयेन स्वाम्याला दयेन आराम आसको चेडा. ममा संचे सुत्वाक आयलींच आमी वय 5 सुत्तू यशस्वी जावन चल्ले आसा. वय आयची सुत्तू आमगेल भासा सुत्तू. वय आयची दिसाक तुम्ही कसं सांगच्या इश्ट पावतांच मॉम? आमगेल भास म्हणतना आमी खंयची पुरा भास प्रीती करता ते पुरा आमगेले भास. हें कसल्या प्रीती म्हळ्यार आमगेले मातृभाषा. भाशेंतूय आमी प्रीती करची सक्कड भाशे आमगेले भास. जाल्यार जन्मा येतना आवसून शिकयले प्रथम भास आस पळय ते कोंकणी. आनी त्या कोंकणी भाशेचे समाजांत जन्म आयले आमी. त्या विशयातूं आमी त्या भाशेक चड कृतज्ञ जावन आसता. एक दोनीच कसं म्हळ्यार आमगेले कोंकणी भाशेंतूं 100 वर्स तकून पुरा पद बरयल की साहित्य रचन केलेले, भक्ती संगीताचे भक्ती गितां बरयले, भजन बरयले, असल मस्त हॉड जन आसा ती भजन बरयले. तशीची दासय आसा ती. BV बाळिगा माम, शांताराम बाळ माम हांणी पुरा एक चंद भजन बरयलें आसा. तशीची आमगेले कोच्चीन अनंत भट माम हांणी कितली बरयला म्हळ्यार हांणी कोंकणी भास म्हणल्यार एक शब्द तोंडान कोणालेय तोंडान आयल्यार हांगेले दोळे तकून उद्दा देंवता. तितली त्या भाशे बगे एक अनंत भट मामाक एक नमन्याचे प्रीती आनी गौरव आनी कृतज्ञता आसा. तांणी भावगीत बरयला कोंकणींतू आनी भक्तिगीत बरयला. तशीची भावगीत बरोत तसलो मस्त जन कवी आमगेलांत आसा ती. उदाहरण सांगचें म्हणजे जाल्यार शांताराम बाळ मामान बरयलें आसा. तशीची आमगेले अनंत भट मामान बरयलें आसा. आनी आमगेले शकुंतला खिणी शकुंतला खान बरयलें मस्त आसा. आनी शिरशींतू वासुदेव शानभाग म्हूण आसा ती. आनी दिनकर देसाई हांणी बरयला. कन्नडाचे एक व्हड साहित्य तांणी कोंकणी बरयलें आसा. आनी हरिंद्र शर्मा म्हणून कोचींत आसा ती. अशी मस्त जन भावगीत बरयलें आसा ती. तशीच आमगेले सुरेश बाळ मामो हांणी कॉमेडी पद मस्त बरयला. तशीच अद्भुत जावन भक्तिगीताय बरयला, भावगीताय बरयला. अशी हांकां पुरा आमगेल चेडवां कशी कळूं साध्य? कळका म्हणजे जाल्यार आम तांगेल कडेन एक वेदिकेर तांकां कसं की काम दितना तेन्ना त्या कामा खातीर शिकता न्हू तेन्ना एक. आनी सक्कडा पयशे हाका एक किरीट प्राय जावन कोंकणीतू बरयले तसं आमगेले दास श्रेष्ठ आमगेले संत भद्रगिरी अच्युत दास माम सगळे हे किरीट प्राय कोंकणी साहित्या. इतली चंद स्वाम्या वैरकी देवा वैरकी तांणी भजन बरयलें. मूल नारायण अंकितांत हें पुरा आमी जना कशी पावोवचे हें. आनी कसं म्हळ्यार यूथ ऑफ GSBचे व्हॉयस ऑफ GSB कार्यक्रम वर्ल्ड वायड वता.
वतना थंयची चेडवांकय त्या तांकां विंगड देश आशिल्ले चेडवांक कोंकणी भास घरल्यागी तांणी आयकना नातल्यार खंयची की एक शब्द कोंकणीचें भजन आयकता आनी तांकां इंट्रस्ट येवन हाजे अर्थ कसो जाय म्हूण हांव बाबसुला निमगो सूर करता पळय थंय आमी कोंकणीचें एक बी घाला म्हण केजेत त्या पुरा उद्देश दवरून घेवन आमी एक्सक्लुझीव कोंकणी आनी तुमी कोंकणीत कसलेय म्हणा ती म्हणजे कसला म्हणारी मस्त प्रकार आशिल्ली मी ती ना खंयचेय म्हणा ती म्हणून तशी आनी हें एक व्हड एक आयचे सुत्तू वयता म्हळ्यार संचे रावंडार आसा आमी हांगा तो नॅक्स्ट आनी स्वाम्याल मुखार चेडवां गायन करता ती 8 जनांतू तेन्ना 8 जनां तांणी म्हणटना विंगड जजेस मस्त जन येता ती इंटरनॅशनल की नॅशनल लेवलाचे तेन्ना कशें जेत म्हूण पळोवया आज आमी कोंकणीचे आनंद संपूर्ण घेवया. धन्यवाद नायक मॅम. सक्कड स्पर्धींक ऑल द बेस्ट सांगताची आयची कार्यक्रम आमी प्रारंभ करता संची सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लिस्मॉट एजन्स इंडियांतू प्रथम स्पर्धी आमगेल मुखार येता संची चिन्मय नायक. चिन्मय संचे सुतवाक तुमकां हांव मोगान स्वागत करता आसा. आजी खंयची पद प्रस्तुत करचार आसा ती. हांव नमो नमो यतिवर्यांक म्हणून सोमेल वयर बरेल पद्य प्रस्तुत करचे पडले. गुरुल आशीर्वाद घेवन आयचे कार्यक्रम प्रारंभ करचे तसं योग आमगेला. ऑल द बेस्ट चिन्मय. लायकून प्रस्तुत करा. धन्यवाद. नमो नमो यतिवर्यांक श्री सुधींद्र गुरुरायांक. नमो नमो यतिवर्यांक श्री सुधींद्र गुरुरायांक. काशी मठांतु विराजमान काशी मठांतु विराजमान हरिनाम स्मरण रात्रंदिन हरिनाम स्मरण रात्रंदिन समता भावन सुशांत वदन समता भावन सुशांत वदन. तांगेले चरण परम पावन तांगेले चरण परम पावन. नमो नमो यतिवर्यांक श्री सुधींद्र गुरुरायांक. लक्ष्मी नरसिंहाले चिंतक लक्ष्मी नरसिंहाले चिंतक व्यास रघुपतिले ते आराधक व्यास रघुपतिले ते आराधक. ज्ञान उपदेशु दियुनु सर्वांक ज्ञान उपदेशु दियुनु सर्वांक. अनुग्रह केल्या सर्व समाजांक अनुग्रह केल्या सर्व समाजांक. नमो नमो यतिवर्यांक श्री सुधींद्र गुरुरायांक. नमो नमो यतिवर्यांक श्री सुधींद्र गुरुरायांक श्री सुधींद्र गुरुरायांक श्री सुधींद्र गुरुरायांक. चिन्मय मस्त आनंद जल तुमगेले गायन ऐकून. अनितमय तुमगेल कमेंट्स. ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಜಲ್ಲನ ಗುರು ಹುಡುಗಸ್ ಕಾಣು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ केलेला आज पुरा जनाले चंदायरी चांग जावन जावं म्हूण सांगून हांव सगळ्यांक बेस्ट ऑफ लक दिता सर. तुगेले भारी लायक जाला. धन्यवाद. धन्यवाद अनितमय. नायक मॉम तुमगेल कमेंट्स.
चिन्मय तुगेलो वॉयस बेस्टस म्हणा हाजी फुडें सांगला की म्हणणं हांवें सांगा न्ही हांवें अष्टा ಗೊತ್ತಾ विसरला दिसता हय चंद वॉयस आनी स्वल्प एक्सप्रेशन येवी आशिल्लें म्हूण दिसता म्हाका एक्सप्रेशन नमो नमो म्हणटना म्हळ्यार एक संपूर्ण शरणागतीचे एक शब्द तो ते आयल्यार आनी खंय चंद येता आशिल्लो वरलेलो कसलोय ताळा तुज्या वो रागा तुज्या वो कसलोय एक समस्ये कसलोय ना चंद जाला म्हळ्यार कांय तोंदर ना चंद कोण म्हणा चंद प्रस्तूत केला कोण बरयलो गोतस की ना ना न्हय ओके कित्याक म्हळ्यार म्हाकाय हें कोण बरयलो म्हणून म्हाकाय अंदाज ना बट चंद बरयला सामान्य जावन मस्त जन आमगेले काशी मठ देवाल वयर बरयतना मस्त जन ಕೆಲವು जन सम बरयता ती व्यास रघुपतील मात्र बरयता ती नरसिंह देवाल वयर बरयनात आमगेले काशी मठा देव व्यास रघुपती नरसिंह होता त्या तिन्ही देवाला तिन्ही एकलो तो व्यासू रघुपती आणि नरसिंह देव तो एकलोच नारायणोच जाल्यार ते तिनी रूप आस पळय एक कसं म्हळ्यार व्यासू केशवेंद्र स्वाम्याक तांणी गंगेतू स्नान करतना मेळ्ळलो तसलो परमात्मा रामचंद्र विजयेंद्र स्वाम्यान दिल्लेलो तसले रामचंद्र काशी मठ प्रारंभात अशी पुरा एक चरित्र आसा काशी मठाची तशें जाल्यार मी ते पुरा येतना एक नमन्याचे छंद भजन जाला हांव हें पुरा कसलें सांगता म्हणारी गोतना नातिल्ले हांकां कोळका म्हण तुमकां म्हूण मात्र न्ही कोणाकय कसले गोतना म्हण जाल्यार आयकतल्यांक जाल्यार एक माहिती दिला म्हण के जाता म्हण तितले उद्देश म्हणलें चंद जाला वॉयस चंद आसा आनी एक पट्टी स्वल्प चड म्हळ्यार लायक जाता आशिल्लेशें दिसता येता म्हळ्यार सकलची चड जातना वॉल्यूम येते ड्रॉप जाता आशिल्लें ताजेर तुका कसं म्हण म्हळ्यार तुका वयली रेंज लायक आसा सकलची रेंज स्वल्प उणें आसता म्हणून स्वल्प जेन्ना वॉयस सकल येना तसो जाल्यार तांगेले पिच सिलेक्ट करतना स्वल्प आनीकय वयरी म्हणली म्हण जाल्यार आनीकय वॉयस टोनय लायक जाता आनी एक्सपोज जाता वॉयस त्या सोडल्यार म्हणलें तूं एब्सोल्युटली फायन कसलेय तोंदर ना देवा चंद जाला देव बरें करो धन्यवाद धन्यवाद नायक मॉम चिन्मय मस्त लायक कमेंट्स मेळ्ळेलेच तुमकां ऑल द बेस्ट धन्यवाद आत्ता वेदिकेरी स्वागत करया चैत्रा बाळिगा हांकां चैत्रा स्वागत तुमकां थँक्यू फुडले राउंडांतू नायक मोमान सांगिल्लें ते सिरियस जावन घेवन आजी ड्रेसअप कोन येईल म्हणके दिसता सर वय आजी खंयची पद प्रस्तुत करचार आसा ती आजी नारी नयन चकोरा म्हणून प्रस्तुत करते सगळ्याले फेवरेट पद हें लायकून प्रेझेंट करा ती ऑल द बेस्ट नारी नयन चकोरा योरे पोरा आमगेल घरा योरे पोरा आमगेल घरा पुरंदरा 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 नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा नारी नयन चकोरा योरे पोरा आमगेल घरा योरे पोरा आमगेल घरा योरे पोरा आमगेल घरा पुरंदरा योरे योरे तुनंद कुमारा योरे योरे योरे
मस्त आनंद घेऊन मस्त मोगानं तुम्ही कृष्णाक आपयलेस तशीची ऑर्केस्ट्रान मस्त साथ दिल्लेस तुमका. राघवेंद्र मलिमाम तुमका कशी दिसले चैत्राल परफॉर्मन्स? अप्रतिम, धन्यवाद मॉम. भारी लायक. हे कंपोजिशन कोणाला ऐकलेलं तू? वसंत कनकापुरे बरोबर. हा होय, केलेलं ताणे तू ऐकलेलं कंपोजिशन विंगड कोणाला? महालक्ष्मी शिंदे. करेक्ट. वसंत कनकापुरेले कंपोजिशन आहे भारी लायक सांगला. एक कसन म्हळ्यारी तें तुक शब्द तें शब्द म्हळ्यार कळ्ळी माय तू सांगचे इता म्हळ्यारी तू आपयली म्हूण जाल्यार पुरा चेडून येवचे चान्सेस तुगेले मात्र नाही. ताजी एक चंद हे असते केन्नाय सांगताना ते एटायर म्हणटा ती नव्हे ते एक बॉडी लँग्वेज म्हणजे प्रती एक आपयल कूडले पुरा चेडू आनी येवका तिक माऊली म्हणटा ती नव्हे आम म्हळ्यार स्वताले आवस म्हळ्यार पुरा जनली तशी भारी चंद भारी चंद. धन्यवाद. व्हेरी नाईस. धन्यवाद मलिमाम. नायक माम. चैत्रा येस मॉम. फुडली रावंडा तू तुगेल्या ड्रेसा बगे सांगिल्लें वय 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 मॉम. आज कशी दिसता तुका? कॉन्फिडन्स येतं असं. आज म्हाका खुशी जाली तुका पळोवन. धन्यवाद मॉम. कसं म्हणा आमगेल समाजाचे एक रत्न आमगेल समाजाचे एक कसले एक ड्रेस कोड आसा त्या क्रमार आयल्या तूं म्हाका तें पळोवन मस्त खुशी जालें आजी. भारी चंद म्हणा गो मातू. धन्यवाद. मस्त मस्त चंद म्हणा. खंय कसले एक डाऊट्स ना खंय डाऊट्स ना. हें बरें येईल कोण गोतस की आडी कामत मामन. वंडरफूल. म्हाका खुशी जालें कोणाय आजी ताई सांगिल्लें ना हें आरडी कामत माम कोण गोतस की तुका ना नवे आमगेले अनंत नाग शंकर नाग गोतस न्हू तुका तांकां ड्रामा शिकयल गुरू तांकां दोगांकय तो नाटकाचे क्षेत्रांत तूं एक गुरू जावन आशिल्लो. मस्त पद बरयलें आसताणें. म्हगेले एक सुयोग कसो म्हळ्यार 1984 तूं ताणें बरयलें टिपू सुलतान नाटकाक सादारण एक 17-18 पद आशिल्ले. ते ऑडियो रेकॉर्ड करतना ते 18 पदय म्हणजे एक सौभाग्य म्हाका मेळ्ळें. तेन्ना आरडी कामत मामू बेंगलोर आयिल्लो. म्हाका इतली तागेलो आशिर्वाद मेळ्ळे. तो म्हणालो तुगेले एक प्रतिभा मस्त भायर येता चेडा पांय नेल्यार येसो म्हणलें ताणें म्हाका समज उडगास आसा पांय केन्नाय नेल्यार आस चेडा तुका प्रतिभा आसा म्हणून तेन्ना ताणें मस्त म्हाका केलो विचार अशी आमकां म्हळ्यार 16 पद म्हणजे टायमार कांय 2 दीस म्हळ्यार मस्त ताणें म्हाका मार्गदर्शन केलेलें आसा. तस्सो आरडी कामत माम तेन्ना म्हाका मेळटनाच ताका कांय 81-82 इयर्स. तसं आरडी कामत मामाने इतली चंद बरयला आनी वसंत कनकापुरालें हें ट्यून हाजे पशी एक चंद ट्यून करूं साध्य ना. आनी आमी हें पद ओरिजिनल फस्ट म्हणल कोण गोतस की तुका एम.एस. कामत मामान म्हणलेलें धारवाड आकाशवाणीक जाल्यार अत्यंत हें जनप्रिय केलेलें एक हाजे एक कसले धन्यता भाव आनी ताजे क्रेडीट संपूर्ण वचूंक आमगेले महालक्ष्मीक. तिणें तितली जनप्रिय केला ते तितली चंद कोन्न म्हणला अशी जनप्रिय जावची म्हळ्यार कशी जना मना वचूंका न्हय साहित्य समेत तितली चंद कोन्न म्हणला. आनी तूं आज म्हणलेलो आस पळय ताजी एक रेप्लिका अशें जाला. ताजी एक रेप्लिका म्हूण हांव शब्द यूज करूं कारण कसं म्हळ्यार त्या रेप्लिका तुकून भायर येवन तूं ताजे पशी मुखार म्हणून का म्हणून खंडीत मॉम. आमी रेप्लिका जावचे विंगड आमी जावचे विंगड रेप्लिका जातना कसं जाता म्हळ्यार आमी वर्शन सिंगर्स जाता ते वर्शन सिंगर्स जावचे न्हय आमी ओरिजिनल सिंगर्स जावका त्या जावचे साध्य आसता तुका कॅपॅसिटी आसता तुका एक. आनी एक सान एक टीप कसं म्हळ्यार तूं टॉप मध्यमार वयर वतना आस पळय तुका स्वल्प म्हळ्यार त्या रेंज तुका चडशें दिसली म्हाका आयकतना त्या येदेची थंय स्वर लागला पुरा लागला ज्याचं स्वल्प कसं जालें म्हळ्यार वीक जाता तेन्ना तें कसं म्हळ्यार स्वर पकनी लागनी जाल्यार म्हण तूं वॉल्यूम म्हूण करून हें करतना आयकतना स्वल्प त्या सुरवे आयकलें तें स्ट्रेंथ आस पळय तें आयकेना ताका कसं करूयेत म्हूण म्हळ्यार त्या नोट रागान नातलो जालें न्हय तूं मध्य मार्ग गेल्या की ना की म्हूण कोणय निमगिनात तुका नव्हे निमगितात वय मध्य मार्ग कसले वच्चे न्ही ती म्हण कळका न्हय
मध्य मार तू गेल्या की ना म्हण नाही माय म्युझिशियन्सा कळतले ज्याला म्युझिशियन्सा कळला मध्य मार म्युझिशियन्स कोणय तू मध्य मारवच्चे म्हणून कंप्लेन करना ती तू म्हणलं सहमास की ना म्हणलं मात्र प्रश्न त्या स्वरार व चुकाची ह्या स्वरार व चुकाची तशी काय ना मा नाही माय तसल टायमार तसल पॉईंट्स अवॉइड केले म्हणून जाल्यार आनी काही मच 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 बेटर बट वॉट यू हॅव डन टुडे इज वंडरफुल अँड सिम्पली सुपर थँक्यू देव बरे करा मा धन्यवाद माऊ धन्यवाद नायक माऊ. थँक्यू चैत्रा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू ಸೆಂಚುರಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ GSB ಸೀಸನ್ 4 ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಲೆಸ್ ಮಾಂಟೇಜನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತೂ ಮುಖಲ್ವೆಲ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ आमगेले द्राकेत्ता संची संदीप सुरेश काम. संदीप माम कश दिसता साजी संच सुतवाक येऊन भारी गोष्टी जातात साजी. आज कंची पद प्रस्तुत करता संची जय सुधींद्र वृंदावन पावन. सुधींद्र स्वामीला उद्गास करताची मस्त ऐकून सांगती. ऑल द बेस्ट. जय सुधींद्र वृंदावन पावन. जय सुधींद्र वृंदावन पावन. मुख्य प्राणांतर्गत हे मन भावन. मुख्य प्राणांतर्गत हे मन भावन. व्यास मंदिर सुंदर हरिद्वारांतु. व्यास मंदिर सुंदर हरिद्वारांतु. श्री सुधींद्र जल्ले अमर जगांतु. श्री सुधींद्र जल्ले अमर जगांतु. जय सुधींद्र वृंदावन पावन. जय सुधींद्र वृंदावन पावन. उजवे भागाक व्यास सन्निधानांतु. उजवे भागाक व्यास सन्निधानांतु. प्रज्वलित कीर्ति गुरुगुणगानांतु. प्रज्वलित कीर्ति गुरुगुणगानांतु. काशी मठाधीश विसावे स्थानांतु. काशी मठाधीश विसावे स्थानांतु. श्री सुधींद्र नायक स्थानमानांतु. श्री सुधींद्र नायक स्थानमानांतु. जय सुधींद्र वृंदावन पावन. जय सुधींद्र वृंदावन पावन. वृंदावनाकडे कोर्नु ते वासु. सुंदर वदनारी तांचो मंद हासु. वृंदावनाकडे कोर्नु ते वासु. सुंदर वदनारी तांचो मंद हासु. गुरु श्री सुधींद्रानी रचयिलो इतिहासु. गुरु श्री सुधींद्रानी रचयिलो इतिहासु. हरि गुरु चरणारी दवरा विश्वासु. हरि गुरु चरणारी दवरा विश्वासु. जय सुधींद्र वृंदावन पावन. जय सुधींद्र वृंदावन पावन.
पवन तनयाली पावन मूर्ति सेवकांगली मनोकामना पूर्ति पवन तनयाली पावन मूर्ति सेवकांगली मनोकामना पूर्ति म्हणतानंतु करता ही स्तुती म्हणतानंतु करता ही स्तुती जानता गुरु महिमा पार श्रुति जानता गुरु महिमा पार श्रुति जय सुधींद्र वृंदावन पावन जय सुधींद्र वृंदावन पावन मुख्य प्राणांतर्गत हे मन भावन मुख्य प्राणांतर्गत हे मन भावन व्यास मंदिर सुंदर हरिद्वारांतु व्यास मंदिर सुंदर हरिद्वारांतु श्री सुधींद्र जले अमर जगांतु श्री सुधींद्र जले अमर जगांतु जय सुधींद्र वृंदावन पावन जय सुधींद्र वृंदावन पावन जय सुधींद्र वृंदावन पावन. धन्यवाद. अनितमय तुमगेल कमेंट्स. भारी लायक म्हणला सगळे पदां भितर तो इनवॉल्व जावन म्हणला ते पद ते जावन ताजे भावन करेक्ट जावन भायर येयले. वॉयसची काय आनी एक स्केल वयर घेतली जाल्यार आनीकयची लायक दिसता अशें दिसता म्हाका. म्हळ्यार पद चड मंद्रारी आशिल्ली ती भारी लायक जालां पण म्हणलें पद स्पश्टते आसा चांग फ्युचर आसा चडा तुका. धन्यवाद. धन्यवाद माय. नायक माम. संदीप हे पिक्चर कसले म्हणले तू एक प्रश्न त्यामुळे खंयी मस्त वयरी रेंज वचचे ना हे लो येतना मस्त वीक जाता आशिल्ली एक दोनीच कसं म्हळ्यार जय सुधींद्र वृंदावन पावन म्हणलें आसा पळय ते एक नमने पॅथोर म्हणल्यार म्हणके आयकत आशिल्ले तशें जेवचें ना जे कित्याक म्हळ्यार आमी आतां म्हणटना संपूर्ण जय जय म्हळ्यार ते शब्दूची प्रथम शब्दूची जय सुधींद्र वृंदावन पावन म्हळ्यार संपूर्ण शरणागत जल्लल तसले गुरू चरणारी ते एक एक्सप्रेशन येतना आनीकय ಸ್ವಲ್ಪ इनवॉल्व जावकाश ಇಲ್ಶೆ दिसता त्यामुळे वीक जाता. एक ಇದು ಯಾವ ಕೀಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದು ಸಿನಾ ಸಿ ಶಾರ್ಪಾ ಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಶೀಚ್ ಇದಿಲ್ದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ರಿದಮ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಡಿ ಆರ್ ಡಿ ಶಾರ್ಪ್. जय सुधींद्र वृंदावन पावन जय सुधींद्र वृंदावन पावन मुख्य प्राणांतर्गत हे मन भावन मुख्य प्राणांतर्गत हे मन भावन व्यास मंदिर सुंदर हरिद्वारांतु व्यास रायट पळय कितली कशी आयकत पळत वॉयस प्रोजेक्ट जाता वॉयस भायर येता ना म्हणजे जाल्यार वॉयस एक निप्पील म्हणके जाता तशी जेवच्या नजे एक ताजे बगे केअर घेवक हें कोण कंपोज केलेलें म्युजीक गोतस की तुम्ही ऑर्केस्ट्रा पूरा में हे केला नाही ऑर्केस्ट्रा केलेले ट्यून केलेलं कोण गोतस की कोतना पंडित सुधीर नायक. सुधीर नायक गोतस न्हू तुका वय हां द ग्रेटेस्ट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हार्मोनियम प्लेयर्स अँड कंपोजर्स ऑफ इंडिया तांणी केलेलें तसलें हें कंपोजींग हें पिच ಸ್ವಲ್ಪ चड जाल्यार चांग जाता आशिल्लें इता म्हळ्यार आनी एक्सप्रेशन वायज मच 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 बेटर येता आशिल्लें. लो जाली कुडले ते एक्सप्रेशन ते वॉयसा स्ट्रेंथाक एक एक कसलें टायट स्ट्रेंथ मेळना
तशी जलन ಮಿತಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಸಲ್ ಕಡೆನಂಗ ಮಂದಿಲಾರಿ ಅನೇಕೈ ಲಾಯ್ಕೋರಿ ಆಯ್ತಾ ದೇವ್ ಬರೆಯಕ धन्यवाद. धन्यवाद नायक माम. धन्यवाद संदीप माम. Thanks. ऑल द बेस्ट. मुखायल वेल स्पर्धीक अपोच पशी पुढे बाळ माम तुमगेलाग निमगो कहावा हे साहित्य म्हणाल एक तुमगेल एक जर्नी कशी प्रारंभ जाल्ले म्हणाल त्या एक रुची कशी लागली तुमका. मस्त पोट दखून एक रूख वयताच त्या रुखाक फळ जावन आसना रूख वाडून आसता तशी मेगेले एक उपम म्हूण येता मस्त फुडें वाजिले आमी मस्त बरें बरोच कसले करनाशिल्ले मस्त उद्यावाण दखून तुषारकी कादंबरीकी मस्त सकट वाजिले ताजे निमती मागीर आमगेले वेरांत आमी पडलेची जाल्यार अर्थ एक 10 वर्स दखून ताका कारण सुधींद्र स्वाम्या तन्नी म्हणून सांगू येता तांगेले ते एक हरिद्वारांत निर्वाण जातना आमकां मस्त सकड वर्ड्स मेळ्ळेची म्हळ्यार भाव येयले भितर दखून तशी तेंचे आमी बरोवन दवरले तंते मागीर ते जर्नींत ते 6-7 पद बरयले प्रथम मेगेल काम आनी हांव कसा केलें म्हळ्यार आमगेले समाजाचे एक संगीत म्हळ्यार लायक संगीत गोतशील मनशां दिल्ले आनी एका कसले कोर येतोय म्हूण मस्त टायम जो रेस्पॉन्स येयनी तशें हांव ते म्हाका तांगेले तांणी म्हाका एक ते कामां मार्क दिले म्हूण लेखले हांवें आनी भविश्य हांव तांकां फेल जालो म्हूण लेखले आनी ते तशी सायडा दवरले ताजे नंतर हांव मेगेल्यान तुजी वेरांत पळोवन आशिल्लो तशी अशी जेतना मागीर करोना टायमार येयले तेन्ना मस्त फुरसत जाली त्या टायमार हांव मस्त भजन बरयलें आनी नायक मामा दाखयलें आनी सांगलें नायक माम आनी तूं कसो म्हळ्यार बरयला हांवें आनी तूं कसो सत्व आसल्यार काण घेया ना म्हण जाल्यार म्हाका कसलेय बेजार ना तांतू हांव कसो की ह्या टायमार बरोवन जाला नायक माम म्हणालो पळयता वा म्हण ताका खुशी जाली ताणें मस्त म्हाका ते 7-8 पद्याक राग घालून कंपोज आनी ताणेच म्हूण चंद्रकोण मोर म्हाका हें दिल्लें आनी म्हाका एक लेखकाल एक स्थानमान तांणी म्हाका हाडून दिल्लें तशें हांव तांकां आभारी आसा. मागीर आमगेले वेरांत कशें म्हळ्यार मस्त आमगेले गिरायकी जेव कोणें आमगेलो मस्त मोगार आसताच ताणें खुशाल उलोवच की मलमामशी खुशाल उलोवच की हें उलय पुराय करता आमगेले घरा वरी आसता तांणी तशी ताणें कसं उलयतना ते आमगेले माथ्यान तूं मस्त कसं की एक हें येता तेंचे हांव मागीर एक पॅरोडी सॉंग्स म्हणटा न्हू अणकवाड म्हणटाचे हांवें एट द सेम टायम बरोवचे सुरू केले मागीर हांव तातूंत कन्नडा जो कोंकण जो मस्त कसले शिकनी जाल्यार कसं की देवान म्हाका लायन्स दिताची ते लायन्स मागीर हांव ते काही जो एक कडेन बरोवन दवरता मागीर म्हाका फुरसत आशिल्ले तेन्ना ते कंप्लीट करूं ट्राय करता तशें न्हू हांव आनीकय हांव एक तुमी म्हाका कसं सांगल्यार हांव एक लेखक म्हूण आनीकय ओपूचे तयार ना म्हगेलें काम आनी स्टार्ट म्हूण हांव लेखता. धन्यवाद. तांतू तुम्ही लेखक म्हणून ओपून घेवचे नाका त्या जनान ओपून घेतल्यार पुरो तुम्ही बरोवचे मात्र करा ती बाळमाम. करेक्ट. खंडित धन्यवाद बाळ माम. तुमगे लागी आनीक येतले तुमगेले एक अनुभव आमी आयकुचार आसा ती सेंचुरी वॉइस ऑफ GSB सीझन 4 पावर्ड बाय लेसमॉट एजन्सी इंडिया तो नेक्स्ट स्पर्धी आमगेल मुखार येता सेंची चैत्रा भट. चैत्रा आजी खंयची पद प्रस्तुत करता सेंच तुमी. हांव एक कोंकणी भक्तिगीते म्हणटा आसा. लायकून प्रस्तुत करा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. शिरालीच्या दाता विघ्न विनाशा
ऐकून कीर्ती धन्य झालो शोयलो रे मंगल मूर्ती आईलो रे गजवत्रा ऐकून कीर्ती धन्य झालो शोयलो रे मंगल मूर्ती तानु मनांक भक्ती भाव पुळक पूर्ती तानु मनांक भक्ती भाव पुळक पूर्ती जन्म जन्म पुण्य फल दिसलो गणपती श्री शिरालीच्या दाता विघ्न विनाशा श्री शिरालीच्या दाता विघ्न विनाशा दिसू रात्री आणि दे अभय कंटकांतु जानाशयी की विना इच्छान मनांतु दिसू रात्री आणि दे अभय कंटकांतु जानाशयी की विना इच्छान मनांतु चिन्मय पावना पळे या दीनाकतु चिन्मय पावना पळे या दीनाकतु घन महिमतु आमका एकु गतिमती श्री शिरालीच्या दाता विघ्न विनाशा श्री शिरालीच्या दाता विघ्न विनाशा खरणी ख्यातीच्या शिराली पुरवास लागी दिसता माता तुझी कारुण्याची मूर्ती ती खरणी ख्यातीच्या शिराली पुरवास लागी दिसता माता तुझी कारुण्याची मूर्ती ती वर महामाया तुष ईश विनायक वर महामाया तुष ईश विनायक आश्रया कायला राख घरतार शरणागती श्री शिरालीच्या दाता विघ्न विनाशा श्री शिरालीच्या दाता विघ्न विनाशा पाया पडता ती महागणपती पाया पडता ती महागणपती श्री शिरालीच्या दाता विघ्न विनाशा श्री शिरालीच्या दाता विघ्न विनाशा चैत्रा तुमकां कशी दिसली तुमगेली परफॉर्मन्स जजेस सांग ओके राघवेंद्र मलिमाम चैत्रा हां मॅम खंयचे देवाल पद हे हे महागणपती महामाया शिराली नाईक आम्ही- मामान केलेले सॉंग आहे हा नाईक मामान केलेले सॉंग आहे हंगेले कंपोजिशन हन्नी आमगेले देवस्थानांतू चिके दूर बैसून उलयता नाही मामाल न्हय भिवयल तू म्हाका मम्माय गणपती गणपती मम्माय म्हणता ती शिराली न्हय हेंची नायक मामान सांगिल्लो हो गणपती कोण म्हणून
नॉलेज काही काही तर कोण मिळतं आम्ही निमगिलेलं हांवें पुरा कडेन लक्ष्मीनारायण मम्माई असता हांगा कसं लायक गणपती मम्माई नारागण तो वय लक्ष्मीनारायणूची म्हणून भारी लायक सांगला चैत्रा यू आर दी फर्स्ट म्हळ्यार नांव तुगेलें चैत्र मात फर्स्ट येवचें के मासांत यू आर द फर्स्ट बट यू शूड बी द बेस्ट इता म्हळ्यार तुगेलें कॉन्सन्ट्रेशन पुरा म्युजिका वयर आशिल्लें पळयता आशिल्लो हांव कळ्ळें स्टॉप गॅप स्टार्ट जावचे फुडें अशी तांणी लायक आशिल्ली ती जाल्यार तुका चिकेची करतात की ना म्हणून नवें बेस्ट तांत तुका कसलें येना जाल्यार क्लॅरिटी आसा पळय आमगेलो शब्द त्या चिकेची पळयल्यार आनी काय लायक जाताले जायनी म्हूण न्ही बेस्ट कळ्ळें तरी तूं फस्टाक बेस्ट दा गॉड ब्लेस यू थँक्यू. धन्यवाद मली मॉम. नायक मॉम तुमगेल कमेंट्स. चैत्रा हां मॅम. चंद जाला मा तूं म्हणलें लायक जाला एक कसं म्हळ्यार खंयचेय पद म्हणटना साहित्य स्पश्ट जावन म्हण का आतां सेकंड थर्ड स्टांजा येता आनी फर्स्ट स्टांजा तूं करेक्ट स्पश्ट आशिल्लें साहित्य पुरा स्पश्ट आशिल्लें सेकंड थर्ड येतना ಸ್ವಲ್ಪ साहित्य स्पश्टता ಸ್ವಲ್ಪ उणी जालें त्या जायनातलें म्हणके पळय मा त्या जायनातल्यार आनीकय छंद जाता आतां म्हणलें तूं स्वरार्की करेक्ट आशिल्लें इता म्हळ्यार हें म्हणची ಸ್ವಲ್ಪ टफ आसा कंपोजींग ಸ್ವಲ್ಪ पंचमा वता मागीर तोडी पंचम हें त्या पुरा एक नमुन्याचें विंगड रितीर गायला कंपोज करतना आमी कंपोज करतना कसं करता म्हळ्यार खंय चड एफेक्ट येता म्हणटना एक भजन की एक म्हणटना खंयची चड एफेक्टीव जावन येता त्या संचार आमी स्वरा बसोत जलन भितर आमी रागा ಬಗ್ಗೆ मस्त आलोचन करना ती रागा प्युरिटी वता की वचना की ताजे ಬಗ್ಗೆ आमकां हांगा साहित्य मुख्य तशें जलन भितर तेन्ना ಸ್ವಲ್ಪ शिकून म्हणटल्यांक ಸ್ವಲ್ಪ टफची बट यू हॅव डन इट तूं चंद कोन्न केला चेडा तें मस्त चंद कोन्न केला जाल्यार आनीकय ಸ್ವಲ್ಪ साहित्याचें स्पश्टता मेळ्ळ्यार आनीकय चंद कोन्न म्हूण येता ता म्हळ्यार तुका कॅपेसिटी आसा ಸ್ವಲ್ಪ सिलेक्ट करचें तूं लास्ट रावंडा तूं म्हणलें भावगीते वेळार हांव सांगला वय वे न्हय वे तशें जाल्यार मितीन चंद म्हणला मा तूं मस्त चंद कोन्न म्हणला ते एक जागृते घेतल्यार आनीकय चंद कोन्न म्हूण येता आनी कसं म्हूण म्हळ्यार शिरालेचे गणपती कोण वतस की तुका विष्णू. आं विष्णू. आयकना तूं सांग विष्णू. विष्णू करेक्ट त्या जावक आशिल्लो कसले तो विष्णू गोतस की तुका गणपतीनं येना म्हूण सांगतना विष्णू गणपत जावन बशिल्लो आसता समुद्र मंथना टायमार. एक्झॅक्टली करेक्ट हांव त्या तुका गोतस की ना की म्हूण पळोवया म्हणून चिंतू निमगेलेलो मा व्हेरी हॅपी दॅट यू नो इट तुका गोतस गणपतीन पुजे वेळार सागर मथन काला तूं प्रथम पूज घेवचे खातीर गणपतीन येताना वेळ जेतना परमात्मा श्रीमन्नारायण मूर्त चुकून जय म्हणून तो जी गणपती जावन बसता आनी तो प्रथम पूज घेवन मागीर गणपती सांगता केन्नाय प्रथम पुजेचे हक्क तुगेले तूं हें चुकोवचें नज्य तशी तसले तो विश्वंभर मूर्ती गणपती तो शुक्लांबरधरम विष्णुम तो गणपती तो शशिवर्णम चतुर्भुजम तसले आनी आमगेले शिरालीचे गणपतीले मस्तकारी सुदर्शन चक्र आसा त्या गोतस की तुका हां सुदर्शन चक्र आसा आनी ती मम्माई देवेस पळय ती महालक्ष्मीले दुर्गे रूप ती महालक्ष्मीक 3 नमनाचे रूपय आसता तिका तिगेले तामस रूपाची दुर्गे महालक्ष्मीले अशी तसल महामाय ती आमगेली देवी गणपती मम्माई म्हूण म्हळ्यार लक्ष्मी आनी नारायण मम्माई आनी गणपती जावन बशिल्ले तसले आमगेले देव आमी साश्टांग नमस्कार करुया तसले देवाल तूं म्हणलें तुका मस्त धन्यवाद बरें जावो चांग करून प्रॅक्टीस करी ता म्हळ्यार तूं टफ कंपोजींग सिंग केला साहित्या कडेन ಸ್ವಲ್ಪ जागृत चेडा ओके देव बरें कर थँक्यू. धन्यवाद नायक मॉम. थँक्यू चैत्रा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. आयचे एपिसोड मुक्ताय करची तसले समय येवन सोडल्यात आमगेले आयचे कार्यक्रमांतू आमगेलो टो निर्णायक जावन सहकार दिले तसले अनित प्रभुमाय तुमकां मस्त धन्यवाद.
राघवेंद्र मली माम तुमकां मस्त धन्यवाद. आमगेले मुख्य अतिथी जावन आशिल्ले तशेले सुरेश बाळ माम तुमकां मस्त धन्यवाद. तशीची महानिर्णायक पुतूर नरसिंह नायक माम तुमकां मस्त धन्यवाद. ऑर्केस्ट्रांतू आमकां कीबोर्डांतू साथ दिलेले तशेले दीपक बेंगळुरू तुमकां मस्त धन्यवाद. ताळ वाजवून सहकार दिलेले तशेले रामनाथ किणी तुमकां मस्त धन्यवाद. पखावाज वाजयले तशेले ऋषिकेश शिंदे तुमकां मस्त धन्यवाद. तशीची तबलेन तो साथ दिलेले तशेले अभिजीत शेणै तुमकां मस्त धन्यवाद. हांगाक आयचे एपिसोड आमी मुक्ताय करता संची आनीक एक इतले एपिसोडा ओटो तुमगेले द्रामी येवचार आसा ती नमस्कार.